Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bhosle, above Cafe Bhosle, near National Theatre, Panaji, Goa. नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो. काणकोण कोसळिल्ले बिल्डिंगेची केस क्रायम ब्रांची कडेन. मडगावच्या कोर्टान म्युनिसिपल इंजिनियराक अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो. उपनगर नियोजकाक 14 दीस कादय. काणकोणच्या प्रश्नाचेर काँग्रेस मागता विधानसभेचे खासा अधिवेशन. विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणे म्हणटा कुंकळेचो प्रकल्प हुमकळ्यार गोंय NIT वगडायतले. गोवा निवासांतले CCTV फुटेजींतल्यान भाजपा आमदारां मदीं झगडी जाली काय ना तें जातलें स्पश्ट. राणे म्हणटा आपूण गोवा निवासांतूच आशिल्लो, कांयच आयकूंक येवंक ना. 1 न्ही 4 सनबर्न ह्या विरोधात असताना घेतिल्ली भूमिका सारखी नाशिल्ली. बीजेपीन तिकेट दिल्यार मायकला आड उबो रावंक तयार. पर्यटन मंत्री परुळेकाराची हिडोनात वक्तव्यां. म्हापशा करासवाड्यार हायवे कुशीक अतिक्रमण करतले 12 बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर फिरयली JCB. येरादारीक आडखळ जाता, चोरयोय वाडल्यात म्हूण कारवाय. आणि गोंय भारताक लुझोफोनियांत पहिल्या भांगरा पदक. भारताच्या पंगडान मारल्या पोर्तुगालाक. टेबल टेनिसांत 3-8-0 पोर्तुगालाक रुप्या पदक. खबर विस्तारान. काणकोण कोसळिल्ले रुबी रेजिडेन्सीचे केस 1-2 दिसांत क्रायम ब्रांचीक दितले. मुख्यमंत्री पर्रीकारान हे मिडियाक सांगले. केशीत मडगावच्या कोर्टान म्युनिसिपल इंजिनियर अजय देसाय आनी अशांक नायक गांवकाराचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारलो. कोर्टान उपनगर नियोजक प्रकाश बांदोडकार आनी पालिका मुख्याधिकाऱ्याच्या जामीन अर्जावेलो निकालय राखून दवरला. प्रकाश बांदोडकाराक कोर्टान 14 दिसांची न्यायालयीन कादय दिल्या. Police are investigating. Let them. We are considering giving it to crime branch, but at this moment, crime branch is slightly overloaded. So I told the secretary to take a review today. Maybe another couple of days we'll take the decision how to give it to crime branch. Or maybe we'll place one more officer with the crime branch. Why your team is not constituted? Because there's so many angels. I know. That is why I'm thinking of giving it to crime branch, who can do it as a team. But crime branch at this moment is engaged with that Tejpal matter, because they have to charge sheet it by month end. They have to collect. A case is not so easy to complete everything and really review from them, because I was thinking of giving it to crime branch, because they may not be equipped at Kankon. Plus it has a wider angle. Crime branch is a state oriented team, so maybe 1 or 2 days we'll give it to crime branch. काणकोण कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे केशीत मडगावच्या जिल्लो कोर्टान सोमारा म्युनिसिपल इंजिनियर अजय देसाय आनी अशांक नायक गांवकाराचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारलो. कोर्टान उपनगर नियोजक प्रकाश बांदोडकार आनी पालिका मुख्य अधिकाऱ्याच्या जामीन अर्जावेलो निकाल बुधवार मेरेन राखून दवरला. न्यायालयान प्रकाश बांदोडकाराक 14 दिसांची न्यायालयीन कादय फार्मायल्या. Honorable Sessions Court has rejected the bail applications of Ashank Gaonkar and Ajay Desai. The police have been are free to arrest them at any moment. As far as application of Prashant Shirodkar and Prakash Bandodkar are concerned, they are fixed for orders on 22nd afternoon. काणकोण पोलिसांनी भारत बिल्डराचे प्रोप्रायटर प्रदीप बेरिंग आणि जयदीप सहगलाक फरारी जाहीर करचे म्हणून कोर्टात अर्ज घाला.
काणकोण दुर्घटने उपरांत आज मेरेन ते पुलिसांक सापडूंक ना. इतले मजगती काणकोणचो प्रकार लक्षांत दवरून सरकारान बिल्डिंगांनी रावपी लोक आनी कामगारांच्या सुरक्षे खातीर पावलां मारची असो सल्लो मुरगांव पीडीएचो चेअरमॅन कृष्णा साळकारान दिला. बांदकामाच्या दर्ज्याचेर लक्ष दवरपा खातीर सरकारान खासा पॅनल नेमचे अशेंय साळकार म्हणटा. कोणी स्लॅब कास्ट करता जाल्यार कितें करता तेन्ना म्हाका दिसता एक म्युन्सिपालिटीचो नाजाल्यार पीडीएचो मनीस कोणी आसपाचें अशें कितें तरी एक सपोज एक आमी एक योजना तयार केली जंय क्वॉलिटी जी मटेरियल यूज करतात जावं ते आयर्न जावं ती सँड जावं जावं ते सिमेंट जावं ह्या हाजेर सपोज एक कोणे तरी नियंत्रण घेतली नाजाल्यार एक ही जबाबदारी आमी कोणाचेरूय दवरली जाल्यार म्हाका दिसता असली ट्रॅजेडी एवॉयड जावपाक खूब बरें पडटा. समीर भट आनी दिशान परब प्रुडंटा खातीर. ह्या प्रस्नाचेर चर्चा करपाक काँग्रेस विधानसभेचें खासा अधिवेशन मागता. विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणे मिडिया कडेन उलयलो. कुंकळे एनआयटीचो प्रकल्प सरकारान बेगीन क्लियर केलो ना जाल्यार गोंयाक एनआयटी वगडावची पडटली अशी शिटकावणी राणेन दिल्या. सरकाराची कामां करपाची सोडून आपाच्या आमदार मंत्री दिल्लीत धरण्याक बसतात, आंदोलनां करतात म्हूण राणेन आपाच्या कारभाराचेर नाराजी उक्तायली. I have not received electric bills. I did not receive them for 8-9 months. All of a sudden, big bill. This is a common complaint all over. If we don't pay, cut. Government has to do something about it. We can't bear it. This is not good governance. Electricity minister should wake up. Because the small man is being troubled. Will government do the needful? Especially the electricity minister has to reply why this is so. And take immediate steps. And we are not giving them land. They are likely to move out of Goa. It is central funding, so in the university. Why can't we have it? Some people are objecting. Bring it on the other side where everybody wants it. Because I am expecting sometime in next month or so, people are going to wind up from here. Suggest that. Other states will take them. Lot of illegal constructions are coming in panchayat areas. Plus, panchayats are violating. They must see that proper building codes are maintained. A special session only to discuss this issue. This is not a small tragedy where people of 28, almost 30-35 people just losing their lives. We are still for judicial probe. Somebody goes and sits on a street. That's not done like that. If you are the lawmaker and you go and sit on the street, this is not correct. It's not correct. You are putting the Aam Admi into trouble. Responsible people should behave in a responsible manner. Your chief minister, your party has supported. Supported what? That government. To the government, but we didn't support what they are doing. They are supposed to govern. If when I was the chief minister, or if our chief minister goes and sits on this, who is going to clear the files? The common man, Aam Admi will suffer. भाजपाच्या 2 आमदारांमदीं पेटलें ही वावडी काय खरी गजाल हें सगळें दिल्लींतले गोवा निवासांतलें सीसीटीव्ही फुटेजींतल्यानूच स्पश्ट जातलें. मुख्यमंत्री पर्रीकारान सीसीटीव्ही फुटेज मागयल्या. ही गजाल घडली तेन्ना आपूण गोवा निवासांतूच आशिल्लो, पूण अशे तरेचें कांयच आपल्या कानार पडूना अशें विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणे म्हणटा. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून दिल्लींतले अधिकाऱ्यां मेरेन हो विशय व्हरपाचो निर्णय प्रदेश काँग्रेसीन घेतला. भाजपाचे आमदार सुभाष फळदेसाय आनी किरण कानोळकारा मदीं पेटले म्हूण गोंयभर पातळ्ळ्या. दिल्लींतली सुत्रां म्हणटात गजाल घडल्या खरी, मात बीजेपीचे आमदार म्हणटात अशें कांयच जावंक ना, सगळ्यो वावड्यो. बीजेपीचे आमदार गोवा निवासांत राविल्ले. ही घडणूक खऱ्यांनीच घडल्या काय ना तें पळोवंक मुख्यमंत्र्यान ते रातीची सीसीटीव्ही फुटेज गोवा निवासांतल्यान मागयल्या. मात तशें कांयच जाल्लें ना अशेंय मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता. You have to ask the MLA. I think MLA has replied to you. After that, where is the issue? I don't understand the issue. Let us, for argument's sake, two people have something. Let us, for argument's sake, say. The two people say that nothing has happened. How do you and me come into picture? CCTV, already I have asked for the copy of CCTV and I will go through it. But main important, if suppose tomorrow two people fight and don't want to lodge any complaint, how do government come into picture? Very clear. I don't care what Congress demands. दुसरे वटेन काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीन ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाचें थारायला. ही घडणूक घडली ते राती आपूण गोवा निवासांतच आशिल्लो, मात अशें कांयच ताचे कानार पडिल्लें ना अशें राणे म्हणटा. About what happened there in Goa Niwas. I was staying in Goa Niwas, but I really don't know what happened there.
When I came back, I heard that somebody broke somebody's head. That's all. You were there that Saturday. Saturday night you were there in Goa. Yeah, I was there, but I didn't hear anything. I was on the 3rd floor. Where this happened, I don't know. Restaurant. काँग्रेस पक्ष ह्या प्रकरणात मेतेर जावचो ना, पूण खासदार फ्रांसीस सार्दीन, शांताराम नायक, काँग्रेसीचो सरचिटणीस गिरीश चोडणकाराक दिल्लीतल्या अधिकाऱ्यांकडेन प्रकरण व्हरपाक सांगतले अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस म्हणटा. खरें म्हणल्यार ही मेडिको लिगल केस आशिल्ल्यान हॉस्पिटलांतल्या स्टाफान भाजपा आमदाराड कागाळ करपाक जाय आशिल्ली अशें जॉन उलोवन दाखयता. गोवा निवासा कडेन ते रातीची CCTV फुटेज आसतली, पूण राज्य सरकारान वा कोणे हेर व्यक्तीन FIR केले शिवाय CCTV फुटेज पळोवंक मेळची ना अशें जॉन म्हणटा. तो सोमाराक केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदेक मेळपाचो आशिल्लो, पूण आम आदमी पार्टीच्या आंदोलनाक लागून तो शिंदेक मेळूंक पावलो ना. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, समीर भट आनी चेतन गवस. सनबर्ना सारक्यो एक न्ही 4 पार्ट्यो करपाक आपली कांयच हरकत ना. तातूंतल्यान पर्यटनाचो आनी सगळ्या लोकांचो भरपूर फायदो जाता अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार म्हणटा. प्रुडंटाचे हेड ऑनांत तो उलयतालो. विरोधांत आसतना भाजपा सनबर्नाक विरोध करताले, मात ती भुमिका सारकी नाशिल्ली हें आमकां सत्तेर येतकच कळ्ळें, हेंय परुळेकार म्हणटा. BJPन तिकेट दिल्यार मायकल लोबॉर्ड वेंचणूक लडोवंक तयार आसा अशेंय ताणें उलोवन दाखयलें. यू सेड की असली पार्टीक जगभर ड्रग्स चलता आनी ताका कितले म्हण आडायतले आनी कितें म्हण आडायतले. ना ना माझ्या अशें त्या हेजो म्हणजे हांवें अशें डायरेक्टली सांगून हांवें तें सांगलां की पार्ट्यो ज्या जाग्यार जात्या हांव खुबशे आख्खो जग भोंवलां आनी हांवें आयकलां की पार्ट्यो थोड्यो जाता थंय सोऱ्याचो वेव्हार, ड्रग्साचो वेव्हार जाता आनी असलो जर वेव्हार गोंयांत जालो जाल्यार आमचें होम डिपार्टमेंट जें आसा तेजेर आमची नजर ठेवन आसा. हेका आमी मातूय थारो दिवचना. आमचो सिजन बरो वयता त्या वेळार असले इव्हेंट जावपाक जाय आनी म्हाका आतां दिसपाक लागला की इव्हेंट जावपाक जाय पूण सारके रितीन ते हँडल करपाक जाय. सारके रितीन जर हँडल केले जाल्यार ते इव्हेंट जाले जाल्यार आमचें टुरिजम फुडें वाडटलें. आमचें सरकार येयल्या नंतर हे सगळे ज्यो गोश्टी आहा हेजेर अंकूश ठेवपाचो म्हाज्या मुख्यमंत्र्यान आनी आमी प्रयत्न केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता कंट्रोल आहा. त्या खातीर म्हाका दिसता असले इव्हेंट आनीकूय जावपाची गरज आहा जेणे करून जे टुरिजम आहा तें वाडटलें. आयज आमी जर खंयच्या हेजेर उबे जर आसा म्हणत जाल्यार टुरिजमचे म्हळ्यार तुमचो ओपोजिशन टू रुलींग एटलीस्ट सन्मान सारख्या विशयाचेर तुमचें परिवर्तन जालां. एखाद्या वेळार हांव परत रिपीट करता की थंयसर त्या जाग्यार जर प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स, नाका जाल्ले धंदे चलता हेजेर कंट्रोल करून कमी करून बंद करून असले इव्हेंट न्हू 1 न्हू 2 न्हू 4 करपाक जाय हें म्हाजें ठाम मत आसा. तुमी कितें म्हणटात की समजा फाल्यां कोर्टा भितर जर प्रूव जालें इतले सगळे जे प्रोसिजर तुम्ही केल्यात ते सारखे नाशिल्ले जाल्यार तुम्ही पोजेशन सोडटात. ऑफकोर्स कोर्टाचो निर्णय न्ही तो. कोर्टाचो आता माझे पद्दतीन हांवें तुमकां दिसता की तुम्ही कसल्याच बेकायदेशीर गजाल केली ना, इन्फ्लुएन्स वापरला. 101% that I am a absolute owner of that 599 square meter जागे आहा त्याचा I am the absolute owner. तुम्ही सुमार 1 कोटीची जमीन 3-3.5 लाखांक बळकयली ना. हांवें 3.5 लाख न्ही साधारण विषय 6,80,000 फारीक केल्ले आसा. भारतीय जनता पक्षाचो जर मायकल खंयच्या तरी पक्षाचो इट विल बी फ्रेंडली फायट एंड यू आर प्रिपेर्ड. राजकारणान कोण कोणाचो फ्रेंड न्हू आनी कोण कोणाचो दुश्मन. यू आर प्रिपेर्ड. आय एम प्रिपेर्ड. म्हाजो पार्टी कितें थारयतली. म्हाका जर तिकेट दिली 2017 सालांत जाल्यार मायकल न्हू तेज्याकून व्हडले 4 हाताचो समाज कोण तरी राजकारणी आहा ताका सुद्दां लोडोवपाची ह्या दिलीप परुळेकाराक ताकद आसा. घेऊ एक वेवसायीक विसव.